गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून सोमारा सकाळी अनमोड घाटान दोंगराचे पालसन कोसळून रस्तो येरादारी खातीर बंद जाल्लो। हे घडणुकी उपरांत पुलिसांनी बेगोबेग धांव मारून वाहतूक आडयली। चिखल आनी झाडां रस्त्यार पडिल्ल्यान दोनूय वाटेनची येरादारी आडकून पडिल्ली। घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारल्या। झाडां आनी चिखल कुशीक काडून महामार्ग निवळ करपाचें काम झुजा पावण्यात चालू आसा।